बाळ्ळी 4 रस्तो अपघाताचो सापळो जावन रावला। हो रस्तो अरुंद आसून लेगीत व्हडले कंटेनर ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करतात। शेनवारा राती कडेन एक कंटेनर बाळ्ळी वाठारांतलो पंचवांगडी हर्षदाच्या पाया वयल्यान गेली। तो गंभीर जखमी जाला। ताचेर उपचार चालू आसात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। हो जो रोड आसा हयशीर आसले कारणान हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर येतात। आमी सदांच सांगले हे कंटेनर लोकांनी जीव घेता म्हण आनी सेम असंच करून हांगा बस एक पंच मेंबर आमगेलो बसोन आसलो हांगा ह्या पंच मेंबराच्या पांया वयल्यान व्हडली कंटेनराचे व्हील गेली आनी तो सिरियसली इंजर्ड जाला। तेगे दोन्ही पांय जे आसा ते सामके सिरियसली इंजर्ड जाला आनी ताका बांबोळी शिफ्ट केले कडेन आसा। आज ताका ऑपरेशनूय आसात। एक वटेन आमी दिवाळी सेलिब्रेट करता आनी दुसरे वटेन जे लोक रस्त्यार जे दिवाळे खातीर सामान व्हरपा येता आनी कितें घेवन बसतात हेंचेर आज मरणाचो दीस आयिल्ले कडेन आसा। सरकार कित्याक ओगी रावता म्हण तें कळना। आमी 1000 फावट सांगले बायपास रोड काडा बायपास रोड काडा, पूण सरकार बायपास रोड काडपाचो पळयना। सरकाराक जाय हांगा लोकवस्ती कमी जाल्ली जाय काय कितें हें एक क्वेश्चन मार्क आसा। जर लोकांली जीव इतली ह्या हायवेचेर वयता तुमी कंटेनर बंद करा। हे रोड तुमचे 3 मिटर आसा, 3 मिटरांचेर जर व्हडले व्हडले कंटेनर जर हांगच्यान वचपा लागले तर लोकांनी वचप खंयच्यान? आज ह्या कंटेनरा खातीर लोकांनी जीव गेला। हे बंद करचे म्हूण लोक मागतात। आज बरें आसा की दिवाळी म्हणून लोक हांगा कांय ओगी आसात, ना जाल्यार हांगा रस्ता रोको आनी कितें जावपा सारके हे जाता आसले म्हणून मागतात की सरकारान बेगीच्या बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी हो जो रोड आसा हो वायडनींग करचो, ना जाल्यार हो रोड जो आसा हो बायपास काडचो म्हूण लोक मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।